नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज ब्राझीलांत पावले. ब्राझीलांत तांकां भारतीय समुदायान भव्य येवकार दिलो. बायलांनी गरबा नृत्य सादर केले आनी वैदीक मंत्रोच्चारान तांकां येवकार दिलो. प्रधानमंत्री आयज ब्राझीलांत रियो दी जानेरो शारांत जावपी G20 तेंगशी परिशदेक उपस्थित रावतले. ह्या परिशदेचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवसारीक फुडाऱ्यांबरोबर बसका घेतले. खेरीज ते हेर फुडाऱ्यां वांगडा संवसारीक म्हत्वाच्या मुद्द्याचेर भासाभास करतले. एका न्याय सुसंगत आनी शाश्वत ग्रहाची आनी पर्यायान जगाची निर्मिती अशें अंदूच्या G20 शिखर परिशदेचें सूत्र आसा. ह्या परिशदेंत ब्राझील सर्वसमावेशकता, गरिबी, शासनाची उदरगत आनी संवसारीक प्रशासन संस्था सुदारणा ह्या मुद्द्यांक प्राधान्य दितले. आचार्य विश्वनाथ हांणी प्रधानमंत्र्यांचे वैदीक मंत्रोच्चारान केल्ले स्वागत भोव मानवलें अशें तांणी सांगलें. Sundaram, he was very proud. And then he asked how long we were studying. Then I explained to them that they were all students in the Vishwavidya Gurukulam here in Brazil. And they are dedicating themselves to Vedanta. And they chant these mantras every day. So for us, it's a big honor to be able to express our gratitude to this tradition through him. I got very emotional because for us means a lot. So it's like being able to express how much we have received from this tradition. In Brazil, Vedanta has changed the life of many people, you know, and we being able to show our dedication, our effort, it's very fulfilling. आयज महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोंपता. महाराष्ट्रात 288 विधानसभा मतदारसंघात आनी नांदेड लोकसभा पोटवेंचणुके खातीर येत्या बुधवारा 20 नोव्हेंबराक मतदान जावपाचें असून राज्यांतल्या 9,70,25,119 मतदारां खातीर 1,04,27 मतदान केंद्रांचेर मतदानाची वेवस्था केल्या. सकाळी 7 ते सांजेची 6 वरां मेरेन मतदान जातलें. संवेदनशील मतदान केंद्रांचेर केंद्रीय राखीव पुलीस दळाचे पंगड तैनात आसात. प्रशासना कडल्यान वेंचणुकेची पुराय तयारी जाल्या. राज्यांतल्या मतदारांनी व्हडा संख्येन मतदान करचें असो उलो मुखेल वेंचणूक अधिकारी एस चौकलिंगम हांणी मारला. झारखंड विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार आयज सोंपता. झारखंडच्या विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार सोंपले उपरांत खाजगी वाहनांचेर बॅनर वापरपाक वेंचणूक आयोगान बंदी घाल्या. वेंचणूक आयोगाच्या आदेशाचें उल्लंघन केल्यार कारवाय जातली अशें मुखेल वेंचणूक अधिकारी के रविकुमार हांणी सांगलां. झारखंडांत 14,218 मतदान केंद्रां असून 31 मतदारसंघांत दनपारां 4 वरांचेर आनी उरिल्ल्या मतदारसंघांत सांजेच्या 5 वरांचेर प्रचार सोंपतलो. इतले मजगतीं विधानसभा वेंचणूक जाहीर जाल्ले सावन राज्याच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या 196 कोटी रुपयांचो मालवज जप्त केला. दिल्लीचे आदले मंत्री आनी आम आदमी पक्षाचे फुडारी कैलाश गेहलोत आयज भारतीय जनता पक्षांत सामील जाले. ह्या वेळार वडील भाजपा फुडारी मनोहर लाल, पार्टीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा आनी भाजपा मुखेली वीरेंद्र सचदेवा सयत हेर फुडारी उपस्थित आशिल्ले. काल गेहलोत हांणी आम आदमी पक्षांतल्यान राजिनामो दिल्लो. आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हांकां बरयल्ल्या राजिनामो पत्रांत गेहलोत हांणी सांगलें की पार्टी आयज कठीण परिस्थितींतल्यान फुडें वता. राजनैतीक महत्वाकांक्षेक लागून आप पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी लोकांकडेन दुर्लक्ष केलां आनी ताका लागूनच लोकांक वेंचणुके वेळार दिल्ली आश्वासनां पुराय जावना. गोवा स्टेट लिगल सर्व्हिस ऑथॉरिटीन गोंयच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याक कळीत केलां की सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती B.R. गवई आनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांची अनुक्रमे नॅशनल लिगल सर्व्हिसेस ऑथॉरिटीचे एक्झिक्युटिव्ह चेअरमॅन आनी सुप्रीम लिगल सर्व्हिसेसचे चेअरमॅन अशी नियुक्ती केल्या. सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टीस संजीव खन्ना हे आदले नॅशनल लिगल सर्व्हिस एक्झिक्युटिव्ह चेअरमॅन आशिल्ले. सुप्रीम कोर्टाच्या दुसऱ्या वडील न्यायमूर्तींची ह्या पदाचेर नियुक्ती जाता. सुप्रीम कोर्ट लिगल सर्व्हिस ऑथॉरिटी देशांतल्या मागाशिल्ल्या लोकां खातीर वावुरता. राज्य सरकारान अंदू वर्साचे सहकार पुरस्कार जाहीर केल्यात. आदर्श कृषी सहकारी खरेदी विक्री प्रक्रिया संस्था मर्यादीत बाळी ह्या संस्थेक फावो जाला. मेर्शेच्या BKMS सोसायटी तशेंच होंडा 70च्या ACGL BBD एम्प्लॉई कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीक जाल्यार म्हाड्डोळच्या BVK
क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीक फावो जाल्यात. सहकार खातें 14 नोव्हेंबर ते 21 नोव्हेंबर हो सहकार सप्तक मनयता. सहकार क्षेत्रांत बरो वावर करपी लोकांक प्रोत्साहन दिवपा नदरेन ह्या सप्तकाचें आयोजन सहकार खातें दर वर्सा करता. अंदू 21 नोव्हेंबराक पुरस्कार सुवाळो आयोजीत केला. गोवा सहकार रत्न, गोवा सहकार भूषण आणि गोवा सहकार श्री अशा स्वरूपात हे पुरस्कार भेटयतात. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी हे विशीं अदीक म्हायती दिली. दोन व्यक्ती जे डेडिकेटेडली काम करतात तांकां हो सन्मान मेळिल्लो आसा. ताजे नंतर मागीर सोसायटी आसा बेस्ट सोसायटी म्हणून आदर्श सोसायटी जी आसा पळय केप्यां, जाचे चेअरमॅन म्हणून प्रकाश वेळीप जावन आसात. तर त्या सोसायटीक हो भोवमान फावो जाल्लो आसा. हांकां आमी कॅश प्रायज दिनात. एवॉर्ड्स म्हणजे सर्टिफिकेट आनी एक ट्रॉफी अशा पद्दतीन तांकां तो सन्मान केलो वता. तातूंत कन्सोलेशन प्रायजीस 3 सोसायटी, नॉर्मली 1 किंवा 2 दिताले आमी, पूण यंदाच्या वर्साक 3 सोसायटी तातूंत लिनियर जाल्ले आसात. एक मेडसेज, विके सोसायटी, मागीर एसीजीएल म्हणजे एसीजीएल जे आसा पळय न्ही ताची स्टाफ एम्प्लॉईज सोसायटी, आनी तिसरी आसा ती VPK अर्बन. VPK अर्बन आमची मारगांव जी बँक आसा त्या बँकेची. अशे 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या सोसायटींक हे कन्सोलेशन प्रायज आनी अवॉर्ड फावो जाल्ले आसा. दिल्लीच्या हवेची गुणवत्ता विखारी जायत आसा. आयज सकाळीं 11 वरांचेर हवेची गुणवत्ता सूचकांक AQI 487चो आंकडो हुंपलो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डानुसार दिल्लीच्या पंजाब विभाग वायू गुणवत्ता सूचकांक 497, भवाना 495, वजीरपुरा 494, आनंद विहारात 492 आणि शादीपुरात 497 आशिल्लो. 10वी आणि 12वी सोडून हेर वर्गाच्या भुरग्यांक ऑनलायन शिकोवपाचो आदेश राज्य सरकारान शिक्षण संस्थांक दिला. रहिवाशांनी उक्तायल्ली ही आसात कांय मतां. तो यहाँ दिल्ली में बहुत प्रदूषण है. हम लोग मॉर्निंग वॉक सुबह आते हैं तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है. जब मेरा ऐसा हाल है तो छोटे बच्चों का क्या हाल हो सकता है. थोड़ा पोल्यूटेड एयर है तो इसलिए अभी हम लोग मास्क पहन के आए हैं और मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं. बाकी दोपहर के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है. आँखों में जलन भी होती है, आँखों में इचिंग होना, गले में खराश होना, ये चीज़ें थोड़ा सा ये नॉर्मल सी हो रही हैं. दिल्ली बहुत ही खराबी होते जा रहा है दिन ब दिन, और इसके लिए गवर्नमेंट के लिए मैं विनती करता हूँ कि थोड़ा उसके लिए प्रॉपर मेजरमेंट्स ले, और ताकि थोड़ा दिल्ली में जो भी रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, बूढ़े रह रहे हैं और बड़े लोग रह रहे हैं, और सबके हालत बहुत खराब ही चल रहा है. बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. एक तो गले में जलन हो रही है, ठीक है, और जो वायु है यहाँ की बहुत दूषित है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम है. हम गांव में रहते हैं तो वहाँ बहुत शुद्ध हवा है. 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे उक्तावण 20 नोव्हेंबराक जातले. पणजेंत सध्या ते निमतान नेटान तयारी सुरू आसा. गोंय मनरिजवण संस्था, पोर्नेगोमॅगो कला अकादमी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, दयानंद बांदोडकर मार्ग, मॅरिट हॉटेल परिसरांत सजावटीची कामां निमाण्या पावण्यार पावल्यात. पणजेंतल्या सरकारी इमारतीचें रंगोवपाचें काम जोरान चल्लां. रस्त्याची दुरुस्ती चालू आसा. आयज सावन इफ्फी प्रतिनिधी आनी माध्यम प्रतिनिधी हांकां वळखपत्र दिवपाक सुरवात जाल्या. हे संबंदान 2 प्रतिनिधींनी उक्तायल्ली आपली मतां. नोएडा से आए हैं. अभी हमने रजिस्टर किया है फॉर द फिल्म फेस्टिवल, बट व्हाट वी वर कीन वाज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी, व्हिच दे सेड इज ओनली ऑन इनवाइट, only by invitation. You can't go as a delegate with that, and probably you can see other movies which are being streamed. So details they said will be shared online, which we are not aware as of now. So we are just looking forward. Anything you want to add? I think when you are doing the registration, it should be made clear that you are not able. कॅपॅसिटी बिल्डिंग फॉर इरोजन स्टडी इन द स्टेट ऑफ गोवा ह्या विशयाचेर 2 दिसाचे राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन मडगांवच्या नानो बीच रिसॉर्टान आयोजीत केल्लें. ही कार्यशाळा एनवायरमेंट आनी क्लायमेट चेंज खात्यान डेल्टारीस हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ली. गोंयचे पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. राज्य सरकारान दर्यादेगेची झीज जाता ती आडोवपा खातीर खुबशीं पावलां उबारल्यात अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी सांगलें. बिहारात सुरू आशिल्ल्या बायलांच्या आशिया करंडक हॉकी सर्तीत भारतान जपानाचेर 3-0 अशें जैत मेळयलें. नवनीत कौर आनी दीपिका कुमारी हांणी बरो खेळ करून भारताक जैत मेळोवन दिलें. ह्या सर्तीचे उपांत्य फेरयेंत आयज भारताचो खेळ जपाना वांगडा जातलो.
आनी इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.